This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट एक नवीन कार्यक्रम. युवापन ते स्टायलीन आसा, बट येस ताजें नांव आमी चेंज केल्लें आसा कारण स्पेशल प्रोग्राम आसा तुमच्या खातीर आणि तुमची भलायकी बरी उरपा खातीर ही खास कार्यक्रम, ही खास कार्यावळ तुमच्या खातीर आमी घडोवन हाडटा. ह्या कार्यावळीचें नांव आसा युवा हेल्थ. आजकाल आमी पळयतात कॉलेजीन वचपी किंवा हायर सेकंडरी स्कुलांत वचपी जे भुरगे आसा तांचे खूब समस्या आसता, तांचे खूब प्रॉब्लम्स आसता आणि एकदां हे प्रॉब्लम्स ते सॉल्व करपा शकता अशे खुबश्यो केसीस आसा. आणि हे सगळे प्रॉब्लम्स जर तुमी बऱ्या मनशा कडेन उलयत, तुमी कन्सल्ट करीत जाल्यार बऱ्या तरेन ह्या प्रॉब्लमांतल्यान तुमी भायर सरपाक शकता. आतां हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा तांची एक कार्यक्रम आसा तांचो, म्हळ्यार RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. हाज्या अंडर जे किशोर अवस्था म्हळ्यार टिनेज तरणाटे भुरगे आसता तांचे जे क्वेश्चन्स आसा ते सॉल्व करपाचे प्रयत्न हे हेल्थ डिपार्टमेंट करता. म्हळ्यार प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा थंयसर युवा क्लिनीक म्हणून आसा, हांगा वचून तुमचे जे कितें प्रॉब्लम आसा थंय तुमी कन्सल्ट करपाक शकता. बरें, हातूर खुबशे प्रॉब्लम जे आसा तातूंतले मेजर जे प्रॉब्लम आसा ते ह्या प्रोग्रामान आमी कवर करतले. कांय प्रश्न आमी हायर सेकंडरी किंवा कॉलेजीन वचून विचारतले, तांचे कडल्यान उत्तरां जाणून घेतले, तांकां प्रायजीस दितले, तांचे कडेन गेम खेळटले, अशें सगळे ह्या कार्यक्रमान आसा. आयज सद्या आमी खांडोळच्या हायर सेकंडरीन पावल्या, गव्हर्मेंट हायर सेकंडरीन, आनी एक ब्युटिफूल कॅम्पस आमकां दिश्टी पडटा हांगासर. एंड तितलेच बरे भुरगे अशें आयकले हांगासर हांवें. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आमी ताका RKSK प्रोग्राम म्हणटा. This program is a Government of India program which is implemented all over the country. It is some years that we have already started this program, rolled out this program in Goa, and we have extended it over all the 12 talukas of the state. There are 6 components which come under this adolescent health program or RKSK program. The main one is sexual and reproductive health. You have to know how to take care of your sexual and reproductive health at this stage. The second is nutrition habits, your diet, your style of living, your way of living, your behavior, and all the dietary habits are very important towards healthy living. The third is about the injuries and violence in various forms that might affect you. So the mental health, as I said, this is the age group which gets disturbed very fast, and therefore they have to have a very strong mental health in place during this stage. There are various stresses, there are many decision making processes that come in play during this stage. Lastly, the substance abuse, the various maybe in relation to tobacco, in relation to drugs, or any habits, behavior, substance abuse. We put all these habits under substance abuse. Our adolescent group has to be away from this substance abuse that can affect you during this stage. ओके, युवा हेल्थ ह्या कार्यक्रमात तुमचं परत एकदा स्वागत. आणि आम्ही असा एका क्लासीन, सो ती क्लास खंयची ती पयली पळोवया. तुजें नांव? साकेत गाडी. साकेत, खंयची क्लास? सायन्स. सायन्स. ओके, सो सायन्स म्हणटकूच चड शिकता आसतलें. व्हेरी गुड. ओके, सायन्स क्लासीन सद्या आमी आसा. एंड हो प्रोग्राम तुमच्या मुखार घेवन येता राज्य स्वास्थ्य कुटुंब आणि कल्याण येवजण खातें. म्हाका एक सांग, फर्स्ट क्वेश्चन जनरल विचारता सगळ्यांक, चले गाडी फास्ट चलयतात, खरी गजाल? हय. आणि कित्या खातीर तें खबर ना. चलयता पूण कित्याक तें खबर ना. तूं चलयता फास्ट? ना, एवरेज. फास्ट सारकें खरें सांग. हय, फास्ट चलयना, एवरेज चलयता. एवरेज म्हणजे कितली स्पीड? एवरेज आसता ती 40-50. शुअर? या. हय. ओके, आज गर्ल्स, कारण तांकां चड खबर आसतलें की चले फास्ट गाडी कित्याक चलयता गो? जस्ट दाखोवंक
चेडवांक दाखोवंक अशी अगेन अ फ्रँक आन्सर सारके ओके कित्याक रे गाडी फास्ट चलयता फास्ट अशी चलयना पण अशें रस्तो स्ट्रेट दिसलो की फास्ट चलोवंक कशी दिसता गाडी हय अगेन अ फ्रँक आन्सर गुड आन्सर बाय द वे ओके चले गाडयो फास्ट कित्याक चलयता तुवें पळयला चले गाडयो फास्ट चलयतना तांकां आवडटा कित्याक आवडटा रिजन थोडे शो मारपाक वचून आपली एक एटिट्यूड दाखोवपाक न्हू इम्प्रेशन वाडोवपाक आपली ओके हांकां विचार कित्याक गाडयो फास्ट चलयता चले शो मारपाक केन्ना केन्ना इम्पॉर्टंट काम बीन आसतना बेगीन वचोंक बीन आसतलें पूण फास्ट चलयत जाल्यार इम्पॉर्टंट काम चड फास्ट जातलें हें दिसता तुका ना तशें कांय ना. पूण ते मनान आसा खंय तरी बाबा बेगीन पावपाक जाय तशें ओके ही एक गजाल म्हाका दिसता खूब बरें जे आमचे युवा वर्ग आसा तांचे कडल्यान जो आन्सर गावला आनी एवरेज जर आन्सर पळयत जाल्यार येस स्टायल मारपाक किंवा एटिट्यूड दाखोवपाक ह्या गोश्टी खातीर फास्ट चलोवप गाडयो जाता बरोबर की चुकीचें हां पूण अशें करप बरोबर की चुकीचें चुकीचें ओके सांग दे वील लूज देयर लायफ ओके तूं गाडी चलयता गो हांव सायकलूच चलयता सायकल सुद्दां केन्ना भिरांत दिसता चलोवपाक एक्सिडंट्स बीन ते मेजर जाता ते पळोवन कित्या खातीर बेगीन पावपाक लागून बेगीन पावपाक जाय म्हणून स्टायल मारता जेत दाखोवपाक गर्ल्सांक इम्प्रेस करपाक येस गोंय आन्सर रायट आसा गर्ल्सांक इम्प्रेस करपाक ओके तेंच्या उमेदी आंगातली मस्ती शो मारता कोणाक मेळपाक वचपाक लागून कोणाक मेळपाक वचपाक लागून चेडवांक इम्प्रेस करपाक तांकां जाय म्हणून चेडवांक इम्प्रेस करपाक चेडवांक इम्प्रेस करपाक स्टायली मारपाक स्टायल मारपाक टायम कंज्यूम करपाक टायम कंज्यूम चलयता केन्ना इमर्जन्सी बी आसली ना चड फास्ट ना 60-70 जर गाडी चलयता तुमकां खबर आसपाक जाय त्या क्वेश्चनाचेर आमी सुरू करया सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ आरटीओ आय डोंट नो एक्चुअली रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस ना 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 आसूं सोदूं नाका तर तें काम हांव करता खबर आसा Basically, R one up for T traffic and O for officer. आर That I don't remember. आर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन ट्रान्सपोर्ट ऑफिस ओके इट इज कॉल्ड रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस एंड युअर राईट आरटीओचं फुल फॉर्म रिजनल ट्रॅफिक रोड ऑफिस रिजनल ट्रॅफिक ऑफिस रोड ट्रॅफिक ऑफिसर रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस रोड टॅक्स ऑफिस रोड टॅक्स ऑफिस रोड ट्रॅफिक ऑफिस रोड ट्रॅफिक ऑफिस रोड ट्रॅक ऑफिस रोड ट्रॅफिक ऑफिस रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस काय आसता रिजनल ट्रॅफिक ऑफिस रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस Regional transport office. 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 रोड ट्रॅफिक ऑफिसर रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस रोड ट्रॅफिक ऑफिसर रिजनल ट्रॅफिक ऑफिस रिजनल ट्रॅफिक ऑफिस रिजनल ट्रॅफिक ऑफिस रिजनल ट्रॅफिक ऑफिस रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस रिजनल ट्रॅफिक आरटीओचं फुल फॉर्म कितें गो RTO रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस रिजनल ट्रान्सपोर्ट आरटीओचं फुल फॉर्म रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस आय थिंक रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस आरटीस रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस फुल फॉर्म ऑफ आरटीओ रोड ट्रॅफिक ऑफिस रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस रिजनल ट्रान्सपोर्ट रिजनल ट्रॅफिक ऑफिस ओके भुरग्यां खातीर खंयचे प्रॉब्लम चड आसता रे खंयचे स्ट्रेस एंड वाय इट इज स्ट्रेस कित्याक आसता स्टडीज फ्युचर इतलो स्ट्रेस आसता तुमकां ज्या वयान तुमी एन्जॉय करपाक जाय फ्रिली स्टडी करपाक जाय त्या वयान स्ट्रेस घेवन कितें करतले घरचो प्रेशर ओके चलो आय आस्क यू सम क्वेश्चन्स ओके
मेजर स्ट्रेस कित्या खातीर आसता? Study. Studies. For a better future. एंड बेटर फ्युचर. ओके. स्टडी जॉब्स असे जॉब्स. करियर कशी बिल्ड करतले मागीर घरा कडल्यान प्रेशर आसता तूं शिकना हें करता. म्हणजे कितें आतां आमचें स्कूल सोंपलें न्हू आमकां क्लासीस आसता तशेंच मागीर ट्युशनाक वचचें पडटा. घरा मागीर सारके टायमार स्टडी जायना न्हू. मागीर आतां सपोज कमी बीन मार्क्स मेळल्यार तुका ज्या फिल्डान वचपाक जाय तितून तुका एडमिशन मेळोंक ना जाल्यार तो एक स्ट्रेस आसूंक शकता. तुका कसलो स्ट्रेस आसा? होच स्ट्रेस म्हाजो. तुका कसलो आसा स्ट्रेस? आसा तरी स्ट्रेस काय बिंदास सोडला सगळें? ना बिंदास ना पण स्ट्रेस इज अबाउट आवर करियर कित्याक एक रॉंग डिसिजन कॅन स्पॉयल आवर ऑल फ्युचर. सो हे बीन आसता की आमी आफ्टर 12th आमी कितें डिसिजन घेता ते फुडें आमकां आसपाक जाय. टू अर्न मनी एंड फ्युचर प्लॅनिंग, सोशल रिस्पेक्ट. रिलेशन. आता तुम्ही सांगला ताजे वयल्यान एक एवरेज आसा की स्टडीज घरचो प्रेशर तुमकां पास जावपाक जाय फुडें जॉब मेळपाक जाय. हो एकूच स्ट्रेस आसा? Mobile. फॅमिली प्रॉब्लम. स्टडी कूच खाती आनी गेम खेळटा. फॅमिली बॅटल्स. पियर प्रेशर. तुका स्ट्रेस बीन आहा रे केन्ना? ना. केन्नाच स्ट्रेस ना. सगळे राम भरोसे. थोड्यांक फॅमिली प्रॉब्लम आसता तशें. थोड्यांचे पेरंट्स असतात ते फोर्स करता हांकां चल म्हणून तांकां करपा येना आसता पळय. स्टडी स्ट्रेस आणि फॅमिली एक्सपेक्टेशन. स्टडीज घरांचे प्रॉब्लेम आहा. Studies. काय ना. पर्संटेज. Choosing career. स्टडी. करियर चूज. खंयच्या गोष्टीचो? स्टडी. स्टडी जायची ता. फॅमिली. मे बी फ्रेंड्स. स्टडीसाची. स्टडीज. Life, career, future. ॲज यू ग्रो अप यू हॅव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मोगाचो. जशें आमी चिंतता तशें आमकां मेळना. मागीर जशें आमी आतां एक्सेप्ट करता बाबा तो असो करतलो तशें करतलो सो ते एकटो करूंक मेळना. Family problem. एग्जामीचो फ्युचर. Family stress आसता केन्नाय. पियर प्रेशर. Peer pressure and स्टडी स्ट्रेस जाता. only study. येस. Financial. Family. स्ट्रेस लेवल ह्या भुरग्यांनी खूब आसता, खूब वाडिल्लो आसता. तो एज्युकेशनाक लागूनय आसता, फॅमिली लेवलाचेरूय थोडे इश्यूज असतात. सो हे पेरंट्सांनी एडॉलसंटांनी आणि तांच्या भोंवतणी जी रिलेटिव्स आसा, फ्रेंड्स आसा, ऑल दीज पीपल शूड कम टुगेदर अँड सी दॅट स्ट्रेस इज मॅनेज्ड इन द रायट वे फॉर दीज एडॉलसंट्स. तांकां जर गरज पडत जाल्यार तांकां प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्पूय दिवपाक जाय रिगार्डींग स्ट्रेस. पेरंट्स एंड टिचर्स आर रिक्वेस्टेड not to stress the children and to for the sake of education and because there is a very competitive life which is going on. Educationan je challa te खूब competition चल्ल्या. So parents and teachers as well as the adolescents should take care of their health, both mental health as well as physical health, and decide peacefully along with the help of professionals like counselors, psychologists, psychiatrists, and lead a very healthy lifestyle. ओके. डू यू बिलीव का तुमकां दिसता अशें की स्ट्रेस किंवा मेंटल हेल्थ जी आसा आमची ती जर बिगडत जाल्यार आमी वायट मार्गार वचूंक शकता? वॉट अबाउट यू? दिसता तुका तशें? लायक कन्जम्पशन ऑफ अल्कोहॉल, सिगरेट्स, मागीर ड्रग्स ओडप हे जावपाक शकता हे गोश्टी खातीर? सर म्हजो एक फ्रेंड आशिल्लो तो म्हटल्यार की जालो आसतना फेल जालो. सो तो घरा कडेन खूब तापयतालो बी म्हणटालो तूं शिकना असो करता अशें करता. सो ताणें वायट मार्गान गेलो, तो एल्कोहॉल बीन कन्ज्यूम करपाक लागलो. सो तेजी लायफ फूल पिड्ड्यार जाली. आतां तो भायर सरूंक पावना तुज्यातलो. कबीर सिंगा बेसीन. ब्रेकअप्स. इट्स अ फिल्म बट रियल लायफान अशें करप बरोबर की चुकीचें? कावन्सिलिंगाच्या फुडें आसा प्रॉब्लम सांगप आपणाचे, आवय बापाय कडेन प्रॉब्लम सॉल्व करप आपणाचो. तो एकदा त्या मार्गान गेला कंट्रोल करूंक शकना. Of course जाते. Yes, I think people go in the wrong track. You can control. How? Nobody can force you to do that or anything else. How? समज जर तुका कसलो प्रॉब्लेम आहा एजो मिनींग असो जायना की तुवें ते प्रॉब्लेमान येवन खूब अल्कोहॉल ड्रिंक करप किंवा आनीक कसलें वेसांक वचप किंवा आनीक कितें करप. हे सोल्युशन न्हू. तुजो प्रॉब्लेम कितें आनी तूं कित्याक लागून आतां हें करता काय रीड जाणा न्हू. व्हेरी नायस, व्हेरी गूड.
फ्रेंडाक न्ही बट सरावंडिंगान पळोवंक मेळटा न्ही. खूब कडेन आला थोड्यांना हे जीव दिता न्हू. इट्स अबाउट म्हणजे आतां कोण डिप्रेशनान तेजेर आहा ते तो कहो चेंज जाता मेंटेलिटी कितें जाता तो जिता आपणाक जावचें ना जाल्यार तो केन्ना तो डिप्रेशन वयतलो आनी वयतलो भितर मागीर तो अल्कोहोल घेता ड्रग्स घेता ते नॉर्मल जाता. बट इफ यू थिंक्स इन अदर वे लायक आपूण करतलो तितून ताका सोल्युशन मेळटलें न्हू. सो इनडायरेक्टली ताका सोल्युशन मेळोन ताका काबार डिप्रेशन नो मी. My experience as such, when I was in 10th standard, I was like my parents as such, meaning my father, he was like really angry, like he used to like get angry on us, my family. But then I was so stressed that I even failed my 10th standard. I never failed in my whole entire life, but I fell with because of the stress. And then I thought that I will not continue my 11th standard. I thought I will die, I will suicide or something. And I even tried. And then my mother was like, I am too friendly with my mother. My mother is the only encourager at home. So I shared everything with her and she encouraged me to like, go ahead, answer your test. Like I failed in one subject. And she told me to go ahead, answer the test, everything will be fine. So now I'm the 3rd rank in the class. I'm like really proud. एकदा ताळयो जावन ताच्या खातीर. तुमकां मरे एक वेळ दिसता आसतलें हिरोक पळोवन किंवा टीव्हीचेर पळोवन की ते करता जाल्यार खूब कूल आसतलें म्हणून. बट ते एक्चुली कूल नासता केन्ना. सेकंड थिंग, एक अप्रोच दवरा की आपूण दुसऱ्याक सांगतलो हे क्विट करपाक, हे बंद करपाक. आनी जेन्ना तूं दुसऱ्यांक सांगतलो आनी तो जर कन्विन्स जालो न्ही तुमकां स्वताक बरें दिसतलें. सगळ्यान पयली गोश्ट इज पॉझिटिव्ह थॉट्स तकलेन हाडप ऑर तुमचे फ्रेंड सर्कल जे आसा ते पॉझिटिव्ह दवरप की तुका पॉझिटिव्ह गोश्टी सांगतले इन एनी सिच्युएशना. जे तुमचे फुड्यान सिच्युएशन आसा ते पॉझिटिव्हली कशें पळोवप आनी पॉझिटिव्ह कशें करप हाजेर वर्कआवट करप. सगळ्यान क्लेवरस्ट गर्ल तुमच्या क्लासींतले ताका एकदां ताळयो मारा रे तुज्या खातीर. एक टोकन तुज्या खातीर. एकदां ताळयो मारा ताच्या खातीर खरेंच. तुजें नांव? Myself स्नेहा संतोष पर्वतकर. ओके, मेंटल हेल्थाचेर जो प्रश्न जे भुरग्यांनी मांडले ताजे वयल्यान एक दिसता की येस देर आर सम इश्यूज जे खटकता भुरग्यांक आनी ते कंट्रोल कशें करप किंवा ताजे वयल्यान भायर कसो सरप. डॉक्टर निशांत हळदणकर सर आमच्या बरोबर आसा. सर, कॅन यू गायड देम विथ दीस टॉपीक? मेनली आमी सदांच म्हणटा कितें की वन्स फेलियर इज नॉट परमनंट फेलियर. बरोबर की जिवनान केन्ना तरी फेल जायत आसता. सो फुडें एक पायरी घालून घालून आमकां फुडें यशाची पायरी केन्ना ना केन्ना मेळटा. सो यू हॅव टू बी पॉझिटिव्ह टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह अप्रोच इन द लायफ. दॅट इज द मेन की. फर्स्ट वॉट आय स्ट्रेस कीप पॉझिटिव्ह अप्रोच. एकदां फेल जालें, दोनदां फेल जालें, तीनदां फेल जालें, यू कीप ऑन गोईंग अहेड. सो दॅट वील द फर्स्ट. कीप पॉझिटिव्ह अप्रोच इन द लायफ. सो टू गेन सक्सेस समटायम यू वील गेट. आमी म्हणटा मराठीन सुद्दां की थेंबे थेंबे तळे साचे म्हणटा. म्हणजे खंय ना खंय तरी तुमचे आयज प्रयत्न सोंपलो जाल्यार फाल्यां प्रयत्न करून यू वील अचीव द सक्सेस. कशें आसता थोड्यांच्या फॅमिलीन पियर प्रेशर आसता, म्हणजे पेरंट्स प्रेशर आसता. तूं फेलूच कशें जालें, तूं अभ्यास करूं ना, हें करूं ना. सो एक्चुली तुमकां दोनी वाटेन यू नीड अ गूड कॉर्डिनेशन. म्हणजे तुमी पेरंट्साची जी कितें अपेक्षा आसा तितून उतरपाचो प्रयत्न करपाक जाय किंवा पेरंट्सांनी भुरग्यांक समजून घेवपाक जाय. सो दोनी वटेनसून जेन्ना न्यूट्रल बॅलन्स आसतलो तेन्ना यू वील एबल टू कोप अप विथ युअर लायफ. सो ते प्रयत्न सोडून दिवपाची नकारात्मक भावनाचो हो हें आसा. म्हणजे तू यू आर टेकिंग अ रॉंग सपोर्ट ऑफ द रॉंग थिंग्स इन युअर लायफ टू गो अहेड, विच इज रॉंग. Vidya is there with us at Primary Health Center Betki. She is a counselor who also visits schools. You all must be aware that our school health team is there visiting the schools, right? With our school medical officer. She also goes along with them. And during that time in the morning, she is there in the schools to solve your problems. So in case you have any problems regarding stress related issues, which ultimately will push you into the other sides like drugs and alcohol, smoking, that's not the answer to the problem. You can come discuss with her whatever the issues are, then she will in turn find out the solution. She will act like a midway between you and your parents in case you cannot maybe convince your parents. Okay, so that's where the counselor's role is very, very important. सबस्टन्स अब्यूज आता स्मोकिंग, टबॅको हॅबिट्स, टबॅको च्युईंग, अल्कोहॉल हेय बी प्रमाण आमच्या गोंयान वाडिल्ले दिसता.
सो जे आमचे किशोर अवस्थेन जे भुरगे आसता दे सकम टू पियर प्रेशर व्हेरी इजिली. सो हे पियर एज्युकेशनाचो प्रोग्रामूय आमच्या एडॉलसंट हेल्थ किंवा RKSKन आसा, वेर वी आर choosing some of the students to educate their colleagues and their peers. And one of the most important thing is how to not get into addiction, especially of alcohol, tobacco and drugs. तो एक आमचो एक full fledged peer education प्रोग्रामूय चालू आसा. लास्ट क्वेश्चन, जो आमी सदांच ह्या टॉपिकाचेर टॉक्स दिता तुमकां, बट जनरली उलोवप जायना, इज अ सेक्स एज्युकेशन. डू यू थिंक की बाबा बिफोर हॅविंग सेक्स तुमच्या पार्टनरा कडेन उलोवपाक जाय, प्रोज एंड कॉन्स, म्हळ्यार हाजे कॉन्सिक्वन्सीसूय कितें जावपाक शकतले? वॉट डू यू थिंक ऑन दीस? नो, बिकॉज हे प्रश्न तुमच्या तकलेन सगळ्यांचे आसतले, बट ओपनली उलोवप जायना, आनी त्यो गोश्टी ओपनली जर उलयत जाल्यार चड बऱ्या तरेन तुमी ह्या गोश्टीचे पळोवपाक शकतले. सो ही गोष्ट पळयतना कशी पळयता ते इम्पॉर्टंट. अजून चिंतूंक ना केन्ना. या बिकॉज this topic is very sensitive, okay? So you cannot force anybody to do such things, right? So if you are talking freely to each other, then it will be a better option for you and for your partner also. सेफ सेक्स हाज्या खातीर उपाय कितें आसा रे? प्रोटेक्शन लायक वॉट प्रोटेक्शन? कॉन्डॉम. ओके, पयलीं उलोवपाक जाय ना जाल्यार मागीर कॉन्सिक्वन्सी वायट जाता. परिणाम कितें जातले फुडें. सो आमी आतांच अलर्ट रावले जाल्यार तो फुडें प्रॉब्लेम तितले जावपाक ना. आमी शेअर करूंक जाय, कित्याक की प्रॉब्लम्स जाता न्हू, आनी आतां ह्या जगान खूब अशे प्रॉब्लम्स क्रिएट जाता. सो आमी शेअर करूंक आमच्या फ्रेंडा वांगडा, एज वेल एज कितें कॉज जाता ते सगळे म्हणजे हें करूंक जाय, कॉन्सिक्वन्सीस. आनी आतां अशें न्यू खूब टॅक्नीक येयला की ते सगळे क्युअर जावंक शकता, आनी यूज खूब अशें कितें कितें यूजीस. बट क्युअरा पेक्षा प्रोटेक्शन इज गुड. डू यू बिलीव? क्युअरा पेक्षा खंयचेय डिजीज क्युअरा पेक्षा प्रोटेक्शन इज बेस्ट. डू यू बिलीव दीस? नाही हांव तुज्या म्हणिना, इन जनरल फ्युचराक सुद्दां जेन्ना तुजो पार्टनर जातलो पळय. या वी शूड टॉक. कित्याक सांग, आतां 21st सेंचुरी न्हू, आतां खूब टॅक्नॉलॉजी डेवलप जाला, सायंटिस्ट रिसर्च करपाक खूब फुडें पावला. सो डिफरंट डिजीज येता. जितले जितले मायक्रो ऑर्गेनिजम्स वाडटा पळय ह्या जगान, तितले डिजीज सुद्दां वाडटा. सो तेज्याकून बरें उलयलेलें बरें. सारके सायन्स स्टुडंट सोंपता, मायक्रो ऑर्गेनिजमा बरयतना. येस, कित्याक फिजिकल रिलेशन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इमोशन्स. एक्झॅक्टली. कित्याक हे आसता ते एक दुसऱ्याचे इमोशनान आसता. इफ सपोज नथींग इज देयर मायंड अबाउट हर, मीन्स इज रिलेशन इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट केअर, लव एंड ऑल दॅट. उलोवपाक जाय. जर तो कोण रेडी ना जाल्यार उलोवन पयलीं क्लियर करपाचें कशें कितें तें. आनी प्रोटेक्शन इज मस्ट, कित्याक आफ्टर मॅरेज करता तें ओके आसा. जर बिफोर मॅरेज करी जाल्यार प्रोटेक्शन यूज करपाकूच जाय. बरें वायट कितें जावंक शकता न्हू. हय, तेजी सगळी इन्फो कळोवंक जाय, कितें पयलीं जाल्लें बिल्लें आसत जाल्यार. अंडरस्टँड जावंक जाय एकामेकाक. सारकें आसा, उलोवचें पडटा अबावट फ्युचर्स तेंचे. मे बी तो पार्टनर तुजे बरा फुडें उरना एंड ही जस्ट वॉन्ट्स टू यूज यू अप. सो यू नीड टू थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग. टेक स्टेप. सेम ते मागीर यूज करून सोडीत जाल्यार तेज्या पयलीं उलोवपाक जाय बॉयफ्रेंडाक. प्रॉब्लम जाता न्ही सोसायटीक बीन फेस करपाक मागीर. सो तांकां लज फॅमिलीक बीन सांगिनासतना हें करता. सो तेजे प्रोज एंड कॉन्स उलोवपाक जाय. बाबा आपल्याक कितें प्रॉब्लम जातलो तो फुडें. इन शॉर्ट, वी नीड टू टॉक अँड शेअर आवर फिलिंग्स विथ ईच अदर. कित्याक जाता आफ्टर 18 म्हणजे अशें लिगली नाल्यार आफ्टर मॅरेज. थोड्यांक उलोवपाचें आसता, पूण तांकां अशें दिसता की दुसरो तांकां कितें म्हणूंक आसा.
म्हटल्यार तो तेजे कॅरेक्टर हे कसले चिडू हे कसलो चेडो हे कितें उलयता अशें बीन म्हणूंक आसा न्ही डावट आसतात आनी क्लियर करून नाल्यार मागीर बेशी प्रेशर जाता सो तांकां अर्द्यांक फियर्स आसता आनी अर्दे न्हू कॉन्फिडंट नासता की आपूण जें कितें उलयता पळय तें सारकें आहा तें ना तें कम्युनिकेशन अर्द्यांचें कमी आसता आनी अर्दी चड फ्रेंडली नासता न्हू ती आपले डायरेक्टली सांगना की आपले कितें प्रॉब्लेम्स आसा आनी कितें ना तें जस्ट लायफ टायम रावतलो काय उलोवंक जाय बट नॉट दीस एज युजींग कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओके व्हॉट डू थिंक उलोवपाक जाय इफ तुका आतां सेक्स करपाक मन जाता जाल्यार आपल्या पार्टनराक डायरेक्टली ओपनली सांगपाक जाय तेजे मागीर इशू जाता तो मागीर एकामेकाक सॉल्व करून जाता सांगून एकामेकाक कंट्रोल करपाक प्रोटेक्शन ते सगळें यूज करून इफ अग्री आहा जाल्यार करप नाल्यार ना तो एकामेकां वांगडा उलोवन कशें काय तें पळोवपाचें इफ तो एग्री आहा जाल्यार आमी एग्री जावप आमी एग्री ना जाल्यार तो बीन तशें आपूण आमचे जशें लेवल आहा तशी आमी फुडें सरपाचें आपल्या घरांचे फायनान्शियल प्रॉब्लमूय आसता सो तिंकाय घेवन फुडें सरपाचें आमी दोगांच समजल्यार आमकां करूंक जाय म्हणजे आमी फुडें फाटल्यांचें बीन चिंतूंक जाय बाबा आमी फुडें सरला फाटल्यांचेर कितें त्रास जातलो इफ सपोज तेंच्यांनी आमकां येदें व्हडली केला जस्ट बिकॉज तेंचे फुडें सकाळीं वचोन कितें तेंकां वायट बी दिसोंक जायना म्हणून तेंच्या करिना खबर ना सर खबर ना Yeah, it's necessary to speak about the sex before, like about the thing before sex. सपोज आमी कितें करता जाल्यार फाल्यां तूं रिस्पॉन्सिबल जातलो घेतलो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्झॅक्टली condom whether it's okay if we can do it or something like that, because after we don't want a surprise or something like that. Should make clear that are we doing whatever are we going to do is correct or no. Like at this age, is it okay or no? Like we should ask, we should have a discussion. Yeah, everyone knows it's condom. We should use it. Very good. We should discuss, like it's a thing if we are having intercourse, like it's between दोग जाणां भितर न्हू सो एकलोच करून नासो तो दोगांचे एप्रिसिएशन आसूंक जाय दोगूय एक्सेप्ट करूंक जाय ते रिलेशन दोग जाणांचें आसता न्हू सो एकट्याचें परमिशन आसलें म्हणना दोगांचें आसूंक जाय आनी दोगां भितर अंडरस्टँडींग आसूंक जाय एण्ड समज दुसरो एग्री ना जाल्यार जो पार्टनर आसा पळय ताणें ताका फोर्स करपा येना केन्ना युवा हेल्थ ह्या कार्यक्रमाचे सध्या सेकंड विनर आमच्या बरोबर आसा एंड शी वॉज रियली गुड कारण ताणें सगळे चडशे आन्सर्स ताणें बरे दिले एंड ताज्यो गोश्टी म्हाका खूब आवडल्यो आनी तेजे विचार करपाची शक्ती इज गुड एंड आय होप दॅट यू वील हेल्प युअर फ्रेंड्स ऑल्सो टू कम आउट ऑफ दीस इफ दे हॅव सर्टन सिच्युएशन्स येस एंड आय जस्ट रिक्वेस्ट उमेश सर फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट टू गिव अवे दीस प्राइज सो दीस इज फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट राउंड ऑफ अप्लॉज एकदम व्हडल्यान ताळयो जावनी इन दिस क्लास आय हॅव 4 विनर्स विथ मी एकदा ताळयो मारा तांच्या खातीर Children have to observe safe sex practices. आता sexually transmitted diseases आणि HIV सारक्यो diseases कित्याक लागून जाता हे आता सगळेकडे अवेअरनेस जनरेट केल्लो आसा आणि हाजेर एडॉलसंट्सांनी भर दिवपाक जाय दॅट दे हॅव टू प्रॅक्टीस सेफ सेक्स प्रॅक्टिसीस दे हॅव टू फॉलो सेफ सेक्स प्रॅक्टिसीस आमी प्रत्येक शाळांनी आणि कॉलेजींनी आणि खूप कडे अवेअरनेस एक्टिविटीज ह्या सगळ्या टॉपिकांचेर करतातूच त्या भायर इट इज द ड्युटी ऑफ ऑल द पेरंट्स द टीचर्स अँड द इंडिविज्युअल्स टू follow all these rules so that they have healthy lifestyle and they avoid non-communicable and other lifestyle diseases.